येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. पावसाचो गडगड अजून सोंपूंक ना. 22 मेरेन घालून घेतलो जोगला सयत. हवामान खात्याचो अदमास. चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री उरतलें तापमान. फक्त कमिशनाक लागून सत्तेत आयला भाजपा सरकार. बोल्सां भरण करपा खातीर सगळ्या मळांचें चलयलां खासगीकरण. सत्तेत आयले जाल्यार भानगडी घालतले जाग्यार. आम आदमी पार्टीचें आश्वासन. चोरांनी बेंगलोरा लिपोवन दवरिल्ल्या रसायन मडगांव पुलिशेन शुक्रारा जप्त करून हाडल्या गोंयांत. रसायन काडपी चोरांक फाटल्या सप्तकांत धरिल्ले पुलिशेन. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शेतकार विधेयक रद्द करप आनी आयुष दोतोरांच्या पगारांत वाड करपाच्या निर्णयावेल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फार पेट केल्या. गोंय आनी पंजाबांतल्या वेंचणुकांक लागून ह्यो गजाली केल्यात. हो शेतकारांचो कळवळो न्हय, वेंचणुकेचो वळवळो. गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. शेतकार विरोधी कायदो रद्द करपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या निर्णयाचेर काँग्रेसीन खर टिका केल्या. पळयात काँग्रेसीचे म्हणणे. If they don't repeal, we will not be surprised. It will only expose them further. But now that the Prime Minister has announced it, I'm sure they will bring a bill to repeal the laws. So do you think this bill is only the stunt for the elections? It is only for elections. If there were no elections in February or March or April or May, they will not repeal these laws. Because the elections are about 60 days away, they've announced this repeal. There's no other reason at all. Even 3 weeks ago, just take that speech, he castigated the opposition, castigated the farmers. And remember what happened in Lakhimpur Kheri. He has not yet condemned the Lakhimpur Kheri murder of farmers by having a SUV run over them. Will this help BJP now, or the damage is irreparable? I hope the damage is irreparable. I hope the people have learnt the lesson that the only way to make the government change its wrong ways is to defeat it in election. वेगवेगळ्या भलायकी केंद्रांनी राष्ट्रीय भलायकी मिशना खाला गोंय सरकारान 82 आयुष दोतोरांची नेमणूक केल्ली. तांकां 20,000 रुपया पगार दिताले. हो पगार सरकारी खात्यांनी काम करपी सुरक्षा रक्षकांच्या पगारा परसय उणो आसा. देखून तातूंत वाड करची अशें मागपी निवेदन दोतोरांनी मुख्यमंत्र्याक दिल्ले. दुसरे वटेन आयुष दोतोरांच्या पगार वाडयेचें श्रेय घेताना गोवा फॉरवर्डान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. विधानसभा अधिवेशना वेळार आमच्या फुडाऱ्यान विधानसभेत आयुष दोतोरांचो प्रस्न लावन धरिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डचो फुडारी दुर्गादास कामत सांगता. पळयात ताचें म्हणणे. डॉक्टर्स जे आसा, डॉक्टरांक तांकां तांचो न्यायाचो स्थान मेळोवन दिवपाक आमचो पक्ष अध्यक्ष विजय सरदेसाय हे ठरले, सारके पॉझिटिव्ह ठरले. आनी तांच्यांनी सरकारा कडेन भीक न मागता डॉक्टरांनी आपल्या हक्का खातीर झगडले म्हणून तांचे आमी अभिनंदन करतात. आनी अशेच तरेन जे लोकांचेर अन्याय जाता, जे वेगवेगळ्या स्टाफांचेर अन्याय जाता, जांकां सरकार तांचेर अन्याय करता, तांच्या खातीर आमी झगडटाले. मल्टीटास्किंग स्टाफ जो आसता डिपार्टमेंटान पिवन तो सुद्दां चड व्हरता. आनी डॉक्टर्स जे कोविड ड्युटी करताले, जे रात दीस एसेन्शियल सर्विसान आसात, हांकां दे वर गेटिंग अ पीनट ऑफ 20,000. आनी आमकां आज अभिमान दिसता की पक्षाचे अध्यक्ष आमचे विजय सरदेसाय बाबान मे म्हयन्याच्यान इशू लावन धरलो. विधानसभा सत्र जालें जेन्ना जुनान आनी ताच्या नंतर पयर दोनूय वेळार कॉलिंग एटेन्शन तशेंच 0 आवर मेन्शनाच्या हाजेर सरकारान नजरे काडून दिले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज. भाजपान सत्तेत आयला सावन दर एका गजालीचें खाजगीकरण चलयलां. तें फक्त कमिशनाक लागून. दर एका क्षेत्राचें खाजगीकरण हे खाजगी कंपन्या बरोबर भाजपान केल्लें व्हडलें स्कॅम. आप सत्तेत आयली जाल्यार सगळी प्रक्रिया परती करून ह्यो पॉलिसी आसल्यो तश्यो सरकाराच्या ताब्यांत घेवन सर्वसामान्यांक तांचो लाव मेळोवन दितले. आम आदमी पार्टीन सांगला. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसूं, कदंबाची पार्सल यंत्रणा वा कॅन्टिना, सगळ्याचेंच भाजप सरकारान खाजगीकरण केलां. हे खाजगीकरण आपली बोल्सां भरपा खातीर चल्लां. हो एक व्हडलो घोटाळो. ह्या घोटाळ्याची खरसाणेन चवकशी जावपाक जाय. आपाची फुडारी ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन मागला. पूण हे पळय बीजेपी
हाऊ दे हॅव डन घोटाळा जावं ते ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट काढला प्रायव्हेट कंपनीकडे दिला जावं ते कॅन्टीन काढला जे आमचे लोक चलयताले आमचे गोंयचे गव्हर्नमेंटाक जनरेट जाताले ते काढला प्रायव्हेटाक दिला आपल्या कमिशनाक लागून नॉट लास्ट बट द लिस्ट बट आय वुड लाईक टू से केटीसी देखून जे जनरेट करताले 16 ते 18,000 दिसाक आयज 3,000 म्हणजे लोकांक कळपाक जाय की हे सरकार आणि यांचे मंत्री जे आसा ते फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आपले प्रायव्हेट दिवन आपले इन्कम जनरेट करपाक लागून हांकां लोकांचे फुडिल्ल्यान ना सो हेजेर हांव मागता की जाता तितले बेगीन कडक इन्क्वायरी जावपाक जाय कित्याक आय टर्म इट एज अ बीग स्कॅम डन बाय द बीजेपी मिनिस्ट्री बीजेपी गव्हर्नमेंट इन गोवा जेन्ना आमच्या सरकार येतलो आम आदमीचो वी विल सी दॅट वी विल रिवर्ट दीस हे पॉलिसी तेणी जे गव्हर्नमेंटाच्या हातींत आशिल्ले काडून प्रायव्हेटाक दिल्या ते हांव सांगता हे आमचे उतर की आम्ही परतून हाडटले आणि आमच्या लोकांक कामाक लायतले आनी आमचे लोकांक डिप्रायव करपाना म्हणून हे लोकांचो हक्काचो पयसो आसा लोक जोडटाले पळय 18,000 हेका प्रायव्हेट पुनाय 12,000 10,000 पडटा ते आमी रिवर्ट करतले आनी गोंयकारांक न्ही आमी ही संदी दितली. सरकारान ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे खाजगीकरण केल्ल्यान ते मादेल्यात. आता तांची दादागिरी चल्ल्या. दर एका मळार उण्या पगाराच्यो नोकऱ्यो दिवन गोंयकार तरणाट्यांक ते पिडपाक लागल्यात. ताचेरूय प्रतिमा कुतीनून फोग काडलो. आता तुम्ही पळोवपाक गेल्यार ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा सगळ्यांक खबर आसा ऑल दीस इयर हाऊ वी यूज टू गेट पीपल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करताली थ्रू दीस HRD थ्रू ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि हे जे HRD आसा दे इज टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू आवर गोवन्स अँड दे इज टू प्रोवाइड सर्विसेस टू द यूथ इन गोवा. खंय आसूं ते इट मे बी एनी हॉस्पिटल्स इट मे बी एनी वेन्यूज वा खंयचे गव्हर्नमेंटाचे जे खंय खंय आसा जावं ते हॉस्पिटलांत तुका सान मारपाक झाडू मारपाक वा कॅन्टिनांतली कामां खातीर हे HRD तांकां दिताले आनी कितलो पगार मेळटा तांकां अरावंड नथींग लेस देन 18,000 18,000 खंय तरी आमचे गोंयकार कितें तरी जोडटाले पूण आतां घोटाळा केल्लो आसा बीजेपी सरकारान हेजेर कारवाय कित्याक जावपाक जाय म्हणटा तें हांव कित्याक हेणी काढून दिला प्रायव्हेटाक आणि प्रायव्हेट लोकांक सारखेच पिडपा लागल्या. प्रायव्हेट कंपनी जे आसा ते एड दितात की आमकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय सर्विसीसाक लागून एड घालतात 18,000 दाखयतात पूण पाप त्या गरिबाच्या पोटार येपाल्याक अक्षरशः तांकां 9 ते 10,000 मेळटात. आणि ज्या सेवेच्या खाजगीकरणाविशीं उलयतना आपान स्कॅम म्हूण सांगिल्लें ती केटीसी पार्सल सेवा खाजगी केल्ल्यान सरकारी येणावळ कशे तरेन बुडयता तेवूय पळयात. मडगांवचो कदंबा बस स्टँड आनी ह्या कदंबा बस स्टँड जी पार्सल फॅसिलिटी आसा ही हांगा चलता. आतां तुमी पळयतात ही जी पार्सल फॅसिलिटी आसा ही खंय तरी प्रायवेट ऑर्गनायजेशना एक प्रायवेट लोकां दिले कडेन आसा आनी हितूंक व्हडली स्कॅम जाला अशें आज AAPन सांगले कडेन आसा आनी खरेंच हितूंक स्कॅम जाला हें दिसता. कित्याक ही जी कदंबाची पार्सल फॅसिलिटी आसा ही दिसाक ह्या कदंबाक रेव्हेन्यू जो येतालो तो दिसाक 16 ते 17,000 येतालो आनी खंय तरी मॅन्युप्युलेट करून ह्या गव्हर्मेंटाले पयशे खावन हांगा हे दिसाक 3,000 रुपयांनी आज दिले कडेन आसा. म्हणटरेर गव्हर्मेंट आपल्यालो रेव्हेन्यू जो आसा वो कशे तरेन हांगा काबार करता वो तुमकां दिश्टी पडटा. जर एक कडेन जर दिसा जर 16,000 येता आनी प्रायवेट एजन्सीक वो 3,000 दिसा दिता म्हणलें जाल्यार हेजे वयल्यान कळटा की सरकार कितलो फायद्यान चलता आनी कितलो ना. तो सेंटर आसा पयशे हाडून हांगा घालपाक काय न्हू लोकांक पेमेंट घालपाक काय न्हू. जो खरो रेव्हेन्यू जो सरकारालो येता तो आमची गोंयचे वयल्यान ह्या कामगार वयल्यान. आतां तुमी पळयता ह्यो कदंबा बसी सुद्दां आसात. ह्या बसीचे ज्यो न्यू इलेक्ट्रीक बसी हाडल्यात तेंचेर सुद्दां ड्रायव्हर जे आसा हे प्रायवेट आसा बस्यो प्रायवेट आसा. म्हणटरेर तेंचे मना आनी एक प्रश्न पडला की ह्यो कदंबा बस आसात हे कॉर्पोरेशन प्रायवेटान वयता काय कितें. गोवा 360 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक रावत. गोंयांत गाडयांचे सायलेन्सर चोरून ते बेंगलोरा व्हरून तातूंतले मोलादीक रसायन काडपी चोरांक मडगांव पुलिशेन फाटल्या सप्तकात धरिल्ले. शुक्रारा मडगांव पुलिशेन चोरांनी बेंगलोरा लिपोवन दवरिल्ले रसायन जप्त करून गोंयांत हाडले. मडगांव पुलीस निरीक्षक दुर्गेश पावसकरान हे विशीं सविस्तर म्हायती दिली. दुर्गेश पावसकराच्या नेतृत्वाखाला एक पंगड चोरांक घेवन बेंगलोर गेल्लो. ह्या चोरांनी जंय मोलादीक रसायन काडून दवरिल्ले ते घेवन पुलीस पंगड गोंया आयला. कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर डिफेन्स प्रॉडक्टात युरेनियमाचो वापर जाता. मडगांव पुलीस स्टेशनाचो जो ASI जो पावसकर आसा दुर्गेश पावसकर आज आमी तेचे कडेन जाणून घेवया की ही जी
केस तेणी डिटेक्ट केले कडेन आसा युको गाडयेचो जे सायलन्सर चोरता आनी तितूंत जे युरेनियम मेळटा हे युरेनियम खूब घातक आसा आनीक हे इतले डेंजरस आसा की ते 0 डिग्री हेजेर तें उरों जाय पूण हें जर चड गरमे हितून उरलें जाल्यार तितूंतल्यान ज्यो रेस भायर सरतात त्यो खूब हार्मफूल आसात आनी त्यो ल्हान भुरग्यां तशेंच सगळी लोकांक त्रास करूंक शकतात म्हणटकीर हे मडगांव पुलिसेनी जो एक गँग ह्या इको गाडयेची सायलन्सर चोरताले ह्या गँगाक धरले कडेन आसा आनी ह्या गँगा कडच्यान आज बेंगलोर साकून तेणी जो जर 2.5 किल्लाचे जे युरेनियमाचे जे सामान आसा तें आज तेणी सील केले कडेन आसा जो दुर्गेश पावसकार ASI मडगांव पुलीस स्टेशनाचो आसा तो आनी तेजी टीम आज बेंगलोर गेली बेंगलोर साकून तेणी तो युरेनियमात जे पदार्थ तयार जाता तो तेणी आज हाडले कडेन आसा आनी तेणी सीजय केले कडेन आसा जर इतले आमची जी मडगांवची LIB टीम ही बरी काम करता आनी आज आमी दुर्गेश पावसकर जो आसा ASI हेजेच कडेन आज विचारया तेणी कशें करून ह्या एक्युजांक बेंगलोर व्हरोन तेणी हो सीज कसो केलो तो पावडर आसतालो पावडर ते काडटाले आनी बेंगलोर व्हरताले बेंगलोर व्हरून ते डिस्पोज करताले सो ते मागीर आमी इंटिग्रेट करता आसतना आमकां कळ्ळें बाबा हे आनी केसीन आमचे 4 केसीन ते आसा मागीर आमी तांकां घेवन आमी गेले मागीर व्हरतकीर थंय पुलीस स्टेशनार पावले तेरेगुंटा पुलीस स्टेशन पावले थंय पावतकीर आमी ते स्टाफाक घेवन गेले मागीर थंय पावतकीर मागीर आमकां दाखयलें आमकां भितर गेले पयले गॅरेजीन भितर पयले थंयच्यान गॅरेज तेमच्यान गॅरेज मोडली तेमच्यान डिस्पोज केली गॅरेज आनी मागीर फाटल्यान गेले ते रुमा भितर आमकां तो पावडर आमकां 4 किलो 2 किलो 400 ग्रामाचो आमकां पावडर तो मेळ्ळो तो तुमी सीज केलो आमी तो सीज केलो मागीर आतां मुखाल्ले प्रोसेस कितें आसता आतां मुखाल्ले प्रोसेस आमी ते कोर्टान प्रोड्यूस करतले आनी मागीर कोर्टांतले आनी तांकां 5 दीस तांकां रिमांड घेतले कडेन आसा आनी 5 दीस रिमांड घेतला कोर्टांतल्यान घेतले कडेन आसा वर्सभर खास्तिको काडल्या उपरांत निमणे कडेन मडगांव पुलिसांक सायलेन्सर चोर सापडले एकदाचे बेंगलोरच्या 3 चोरांची ही टीम फकत गाडयांचे सायलेन्सर चोरपाचें काम करताली काल राती नावेली एका कॉम्प्लेक्सात चोरी करताना मडगांव पुलिसांनी तांच्यो गुटल्यो उखल्ल्यो तुमी पळयतात सायबान आज आमकां जें इन्फॉर्मेशन दिलां तें इन्फॉर्मेशन खरेंच खूब बरें आसा कित्याक ही जी पुलीस स्टेशनाची जी टीम आसा ही बरी काम करता आनी बरें केल्यार बरें आमी म्हणूंकूच जाय जे कोण बरें करतात जे काम करतात तांकां काम केलें म्हणूंक जाय आज हेणी बरें काम केले कडेन आसा आनी ही जी टीम आसा ही अशीच टीम उरची म्हूण मागता कित्याक असली ज्यो केसीस आसात ह्यो डिटेक्ट जावपाक जाय म्हण गोवा 360 खातीर मडगांव टावन पुलीस स्टेशना वयल्यान रमेश नायक राव आता घेऊ एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो तृणमूल काँग्रेसीन मायनिंग आनी म्हादेच्या विशयावयल्यान भाजपा सरकाराक उजरावन काडला TMCची खासदार महुआ मोइत्रा म्हणटा गोंयांत कितलींशींच वर्सां खणबंदी आसा पूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची महाराष्ट्रांत खण आसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हाचे आदींच म्हादेचे बाबतींत डील केल्ल्याचे कर्नाटकाच्या मंत्र्यान सांगिल्ल्याचे तिणें याद करून दिली TMCची खासदार सांगता मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जाल्ल्या सावन गोंयांत खणी बंद जाल्यात खणी परतून सुरू करपाचे 3 पर्याय आसात लिजाचे नुतीकरण लिजांची पावणी आनी महामंडळ स्थापन करून तांचे कडेन खणी चलोवपाक दिवच्यो दोतोर प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री जाल्या बरोबर 3 म्हयन्यां भितर खणी सुरू करतलो अशें उतर दिल्लें ताणें गोंयच्यो खणी चालू जावच्यो हे खातीर कितेंच केलें ना ताची महाराष्ट्रांतल्या सिंधुदुर्गांत खण आसा आयुर्वेदीक दोतोर आशिल्ल्या प्रमोद सावंता कडेन खण चलोवपाक इतले दुडूक खंयच्यान आयले अशें ती विचारतात हाजी चौकशी जावपाक जाय महुआ मोइत्रान मागला After the Parrikar government came into power, opinions were taken both from the state advocate generals as well as from K.K. Venugopal, the current Attorney General of India, and Mr. Harish Salve, the ex-Attorney General. All of them said outright that auctions should be done. When Mr. Sawant took over as Governor, as Chief Minister of Goa, he said that he will get mining started in Goa within 3 months. It has been 3 years and no mining has started in Goa. Mr. Sawant himself in November 2019, 7th November 2019, I have a letter from the Office of the Regional Deputy Director of Maharashtra
which grants an approval of a modified mining plan to Dr. Shri Pramod Pandurang Sawant, Housing Board Dicholi, North Goa. The mine is located in village Talekhol, Taluk Dodamarg, district Sindhudurg. Mr. Sawant, as Chief Minister of Goa, has got a mine in his name in district Sindhudurg. Here are the papers. Certain information, unsavory information was available with Mr. Nayak about Satish Dhont, and Mr. Satish Dhont at the last minute worked with Vijay Sardesai, worked with an independent MLA and worked with the MGP to make sure that Mr. Nayak did not become Chief Minister and Mr. Sawant became Chief Minister. After that, Mr. Sawant before that was an Ayurvedic doctor with the government. I ask you, where do you get money to buy a mine in your own name if you have been an Ayurvedic doctor with the government? Do you do it by selling potions and puriyas and vials? I would last to ask this question. The Prime Minister, the Honorable Prime Minister of this country, the Honorable Home Minister, go after every opposition leader with the CBI and the ED and the IB and file disproportionate cases against everyone. I would ask Prime Minister Modi to please do an immediate CBI and ED inquiry into his sitting Chief Minister and ask him where he has got the money to buy this mine from in district Sindhudurg in Maharashtra. मोहित्रा म्हणटा म्हादय उदक लवादान गोय आनी कर्नाटक ह्या दोनूय राज्य सरकाराक म्हादयचे उदक वळोवपा विशीं सुचोवण्यो दिल्यात. म्हादय लवादाच्या ह्या निवाड्याक कोर्टात आव्हान दिवच्या बदला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हो निवाडो मानून घेतिल्ल्याचो आरोपय मोहित्रान केला. As you know, while the Atal Bihari Vajpayee government was in power, the central government gave in principle clearance to Karnataka, who was the upper riparian state, to divert water from the Mahadayi river. At that time, Mr. Parikar was the Chief Minister. He led an all-party delegation to Delhi and convinced the Prime Minister, Mr. Vajpayee, that this cannot happen. Mr. Vajpayee put that on hold. Goa then went to the Interstate Water Dispute Tribunal. The case took about 5 years. The state was represented very ably at the tribunal and Karnataka lost. Mr. Parikar died. Mr. Sawant, upon becoming Chief Minister, immediately they notified this award and Karnataka started getting water much more than what they were supposed to. This happened. Karnataka senior leaders also came to Delhi and said, we have done a deal with Mr. Sawant, there is no problem. In the state assembly, there was a big hue and cry, and they said, how could the Goa government give an NOC when a SLP is pending before the Supreme Court? Karnataka had lost, they had filed an SLP, that SLP was pending, how can you notify the award? You know what the Goa government said? Mr. Sawant came on record to say that the lawyers did this without asking the government. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. परतून घेक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पावस अजून सोंपूंक ना. 22 मेरेन तो कोसळटलो आनी तोवूय गडगडायत आनी जोग लायत. सांगताक वादळी वारो घेवन येवपाक शकता. हवामान खात्याचो अदमास. 20 तारखेक कांय सुवातींनी कमी चड प्रमाणात तो घालून घेतलो. 23 मेरेन कांय कडेन रकतलो. हे मजगती चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री तापमान उरतलें. फुडल्या 24 वरांत चडावात आनी उण्या तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव जावं येता. त्या उपरांत 2 ते 3 दिसांनी चडावात तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जातली. फांतोडेर प्रवास करप्यांक 22 तारीख मेरेन दाट धुक्याचो सामनो करचो पडटलो. गोंयच्या दर्यादेगेर रावप्यां खातीर कितें विशेष अशी शिटकावणी ना, पूण दर्यादेगे सावन 75 किलोमिटराच्या अंतरार उदकांत वचचें न्ही अशी हवामान खात्यान सुचोवणी दिल्या. आंध्र प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडटा. ताका लागून तिरुपतींत व्हडा प्रमाणांत हुंवार आनी सावार आयिल्ल्याचे कितलेशेच व्हिडिओ क्लिप्स मुखार आयल्यात. व्हिडिओंनी कपिलेश्वर स्वामी मंदिरांत दोंगुल्ले वयल्यान उदक व्हांवपाक लागिल्ल्यान कुशीचो वाठार उदकापोना गेला. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान लोकांक आपापल्या घरांनी वचपाक मेळना. पळयात तांची अवतिकाय.
आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जातनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.